गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। मडगांवांतले ओशिया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सांतली लिफ्ट दुसरो आनी तिसरो माळो सोडून डायरेक्ट चौथ्या माळयेर। पयल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या माळ्यावेल्या कार्यालयांतल्या लोकांक चलची पडटा सोपाणां। संबंधीत अधिकारी कसलोच तोडगो काडिना म्हूण अपंग आनी ज्येष्ठ नागरीक जाल्यात फुर्योज। बायणा खून प्रकरणातले 2 मुखेल दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस कोठडी। 33 वर्साच्या दादल्याच्या खून प्रकरणातले आनीक 2 दुबावित फरार। कर्नाटक आणि वेस्ट बेंगाल वाठारांत कमी दाबाचो पटो तयार जाल्ल्यान सप्तकभर पावस। या सप्तकाच्या अखेरेक गडगडा सयत व्हडल्या पावसाची शक्यताय। 8 तारखेक येलो अलर्ट वाडोवन ऑरेंज अलर्ट केला जारी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मडगांवांतले ओशिया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सांत जातूंत जायतीं सरकारी कार्यालयां आसात, तातूंत अपंग आनी ज्येष्ठ नागरिकांक वचपाक मेळना। कारण ही लिफ्ट पयलो, दुसरो आनी तिसरो माळो सोडून डायरेक्ट चौथ्या माळयेर वयता। हें एक अप्रूप। पयल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या कार्यालयांत लोकांक पावपाचो एकूच मार्ग म्हणल्यार सोपणां चोडून वचप, जे ज्येष्ठ नागरीक आनी अपंगत्व आशिल्ल्यांक कठीण। पूण ही लिफ्ट खंयच्याच अधिकाऱ्यांक नदरेक येना आनी ताचेर तोडगो काडिनात, हें आनीक एक अप्रूप। आयकात आमच्या रिपोर्टराक। म्हज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा तो ओशिया कॉम्प्लेक्स। ह्या कॉम्प्लेक्सांत जायतीं गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आसा। फर्स्ट फ्लोराचेर प्रायवेट सगळीं ऑफिसां आसा। तशेंच सेकंड फ्लोराचेर हांगा RTOची ऑफिस आसा। थर्ड फ्लोराचेर एक्सायज डिपार्टमेंटाची ऑफिस आसा आनी फोर्थ फ्लोराचेर TCP प्लस HGPD ऑफिस आसा। पूण हांगा जी लिफ्ट चलता ती अशे तरेन सेट केल्ली आसा की ती फक्त फोर्थ फ्लोराचेर वता। तेन्ना जे हांगा सिनियर सिटीजन येता तांकां RTOन वचपा जाय प्लस एक्सायज ऑफिसान वचपा तांकां खूब त्रास जाता की तांकां स्टेरकेज चडोवन वयचें पडटा। त्याच्या खातीर थोडे जाणटेले कितें करतात, डायरेक्ट फोर्थ फ्लोराचेर वता आनी मागीर चलोन सकयल येता। तेन्ना तांच्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन मागला की आतां ते बेगीन ही लिफ्टीचें कितें सेटिंग केलां पळय, जे फोर्थ फ्लोराचेर वता ती सगळ्या फ्लोराचेर रावता अशें करचें म्हणून। एक्सायज डिपार्टमेंट चलन आनी आयज लिफ्ट पयले लिफ्ट चलना आनी इवन पयलीं लास्ट टायम चलताले खाली फोर्थ फ्लोरार चलता वयता आनी थर्ड फ्लोरार वचना, सेकंड फ्लोरार वचना। हे SPD कितें पळयता म्हाका कळना। इवन आयज सिनियर सिटीजन आसता, जायतो सिनियर सिटीजन येता, तांकां त्रास जाता। ती सगळा बाबा रावता, बाबा लिफ्ट चलता आमचे लागीं विचारता। ताका लागून हांव मागता जाता तितले बेगीन SPD लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन सारकी करून घेवची। म्हाका दिसता 8-9 म्हयने तरी जातले आनी त्रास जाता आमकां सेकंड फ्लोरार वचपाक जाय आनी कितें करपाक जाय। मातशें गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष घालपाक जाय। काय करना ही लिफ्ट खंय वता गो? सारकी डायरेक्ट चवथी म्हणटा TCP तूं काल तिसरे हेजेर येवपाचो, दुसरे हेजेर येवपाचो, एक हेजेर येवपाचो, तर तुवें जेवण चलोन येवचें पडलें। हांव आतां 10 वर्सां जालीं हांगा हे बिल्डिंगेक चडटा आनी म्हाका ऑलरेडी ऑर्थोरॉस्ट्रेटीस आसा आनी म्हाजे बरोबर कितलेच सिनियर सिटीजन आनी जाणा न जाल्ले रेगुलर हांव हांगा देंवतना चडटना पळयता। आतां ही कितलीं वर्सां जालीं लिफ्ट आतां ही बंद आसा। आमकां इतले त्रास जाता की खरें सांगपाक म्हळ्यार पेन किलर घेवन चडपाकूय पडटा आनी पेन किलर घेवन देंवपाक पडटा। इट्स अ व्हेरी वर्स्ट। लिफ्ट बंद आसा म्हटल्यार हांगा चालू आसात न्हू? लिफ्ट चालू आसा पूण ती फर्स्ट फ्लोराक बंद फर्स्ट सेकंड थर्ड बंद आसा। इट इज पर्पजली। आमी कितली फावट कंप्लेन केली, सांगली, तोंडार सांगली, कोण आयकना। हांगा बारीक बारीक इश्यूचेर घेवन व्हडले व्हडले झगडटा, पूण हाजेर सारकी इतली असे नीड असे हाजेर कोणूच कांय करिना। हाजेर कोणी तरी लक्ष घालचें। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर। काल वास्को बायणा वाठारांत कोयतो, तलवार आनी चॉपर घेवन 4 हल्लेखोरांच्या पंगडान एका 33 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक जिवेशी मारलो। कांय दीस आदीं जाल्ल्या वादाक लागून तांणी ह्या मनशाचेर हल्लो केलो असो आरोप आसा। खून केल्या उपरांत हो पंगड घडणूक थळावेल्यान पळून गेल्लो, पूण पुलिसांक 4 जाणांतल्या 2 जाणांक फोंड्यां धरपाक यश आयलें। तांकां आयज वास्कोच्या JMFC मुखार हाडले आनी 7 दिसांचे पुलीस कोठडेंत दवरल्यात। पळयात। राती कडेन 2 एक्यूज्ड अरेस्ट केले। वन इज अमीर हुसैन एज 32 आनी दुसरो दीपक सहानी, तांकां राती अरेस्ट केले। आयज तांकां मॅजिस्ट्रेटा फुडल्यान प्रोड्यूस केला फॉर रिमांड आनी आमकां 7 दीस रिमांड मेळ्ळे आसा। विक्टिमाचो पोस्टमॉर्टम जाल्लो आयज
आणि कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू लंग इंजुरी ड्यू टू स्टॅब. आनी 3 एक्युज आसा जे सद्या कस्टडीन आसा. मोटीव एट द मोमेंट इज जे आमकां कळून येयला की तेचे भितर एनिमिटी आसली, प्रिवियस एनिमिटी. सो दॅट वी विल एस्टॅब्लिश वन्स ऑल द एक्युज्ड आर अरेस्टेड द करेक्ट मोटीव विल बी एस्टॅब्लिश. सर आता हे क्रायम वाडटा पळय, सो तुमी कितें अशें आतां प्रत्येक एरियेन वचून कितें अशें करतले क्रॅकडावन करपाक? नाकामध्ये आमी चालू केल्या. इवन कोम्बिंग ऑपरेशन चालू केलं. आयज सांचे भितर एक कोम्बिंग ऑपरेशन जातलें. एरियांचे सगळे क्रिमिनल परत चेक करतले. एरिया डॉमिनेशन जातली इन एरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत चवथ म्हटली काय दोळ्या मुखार येतात ती घुमटांची आरत. फोंड्या सदर बाजारांतले सार्वजनीक गणेश मंडळ फाटली 51 वर्सां जालीं वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. अंदू ह्या मंडळान उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयाच्या तरणाट्यां खातीर घुमटांची आरती सर्त घडोवन हाडली. सुमार 16 पंगडांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. पळोवया पुराय बातमी. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ सदर फोंडा हाजे तर्फे जे विविध कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसा त्या कार्यक्रमाचोच एक म्हत्वाचो भाग म्हणून आज आमी उच्च माध्यमीक आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां करता घुमट आरती स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आसा. घुमट आणि घुमट आरती हे एक ट्रेडिशनल पारंपारीक आमचें वाद्य आसा आणि गणपती मुखार घुमट आरती ह्या सगळ्या मंडळांनी त्याच प्रमाणे घरोघरी मोठ्या प्रमाणात घुमटाच्यो आरती जाता. आणि हे पारंपारीक वाद्य आशिल्ल्या कारणान हळूहळू तरुण सुद्दां हातूंत प्राविण्य जावचे, तांणी सुद्दां फुडें येवचें, तांणी शिकचें आणि तांचे मदीं एक कॉम्पिटिशन जावचें म्हणून सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान आज मुद्दामून ही विद्यार्थ्यां करता ही घुमट आरती स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा. आणि म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता. खूब बरो असो रिस्पॉन्स आमकां विद्यार्थ्यां कडल्यान मेळिल्लो आसा. 16 ग्रूप आयिल्ले आसा आणि आमी तांकां जी प्रायजां दवरल्या ते पयले प्रायज 10,000 रुपया, दुसरे 8,000 रुपया आणि तिसरे 5,000 रुपया, 6,000 रुपया अशी प्रायजां आसा. त्याच प्रमाणे तांकां उत्तेजनार्थूय बक्षिसां आमी दितले. अशी त्या शिवाय इंडिविज्युअल बरे घुमट वाजोवपी, बरे शामेळ वाजोवपी, बरो गायक, कासाळे वाजोवपी अशा सगळ्याक आमी प्रायजां दितले. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तरुणांनी प्रोत्साहीत जावन फुडें हे जे आमचे पारंपारीक वाद्य आसा किंवा ही जी घुमट आरती आसा ही गांवांनी वाड्यार जावची हो हाचे फाटलो उद्देश आसा. ह्या गणेशोत्सव मंडळ जो पळय आसा हो सगळ्यांत जुनो. आज ह्या गणेशोत्सव मंडळाक 51 वर्सां जाता. गेल्या वर्सा 50 ते करूं मेळना म्हणून आमी आतां हे गोल्डन जुबली वर्ष म्हणून साजरे करता. ह्या गणपतीचें वैशिश्ट म्हणजे भारतीय जें कितें आसा, भारतीय संस्कृती ती जपपाची आमी तयारी केल्ली आसा. हांगा फोगूय बंद केलो आहा म्हणजे प्रदुशणाकय आमी राखलेलें आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. अंदू जायते कडेन व्हडा उमेदीन लोकांनी गणरायाक येवकार दिलो. फोंड्या बुधवारपेठ सार्वजनीक गणेश मंडळान वयल्या बाजारांत 11 दिसांच्या गणपतीच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्या. ह्या निमतान कलाकारांक खास करून तरणाट्यांक आपली कला सादर करपाची माची लेगीत मेळोवन दिल्या. फाटली 36 वर्सां जाली फोंड्या वाठारांत बुधवार पेठ सार्वजनीक गणेश मंडळ 11 दिसांच्या गणपतीच्या निमतान लोकां खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. ह्या निमतान लोकांचो लेगीत बरोच प्रतिसाद मेळटा. ऐकात. आयज आमच्या गणपतीक 36 वर्सां जालीं. आमी पुजता गणपती. जेन्ना पयलेच फावटी गणपती हाडून मार्केटान दवरलो त्या टायमार काही लोकांची मतां जालीं की आमी गणपती सकयल दवरपाचो म्हणून सदरार. पूण आमचे काही वेपारी अशे आशिल्ले की ना, गणपती आमच्या मार्केटान येयला आमी पुजुया. आनी ह्या पद्दतीन आमी हो पुजलो. आनी पयलीं आमी भरपूर त्रास काडले देणगी घेवपाक, उत्सव करपाक आनी इल्लो करून फुडें वचत गेले आमी. आनी जेन्ना आमचे कडेन पयशे जाले भरपूर त्या टायमार आमी चिंतलें बाबा हे पयशांक कितें करुया. तेन्ना आमी एक 25 लाखाची जमीन घेतली
बेतोड्या बायपास रोडार आनी थंय आमी देवूळ बांदलें आनी हें देवूळ बांदपाक ज्या लोकांनी आमकां रुपया 2 रुपया ज्या टायमार आमी पयशे करताले कलेक्शन 1.25 रुपया सुद्दां घेतला 1 रुपया सुद्दां घेतला 4 आना सुद्दां घेतल्या ह्या टायमार आमी जेन्ना कलेक्शन केलां हे सगळे पयशे जमा करून आमी लोकांच्या पयशांनी बेतोड्याक देवूळ बांदलां गणपतीचें एक गणेश मंदिर म्हणून आनी अशें करून आमचो हो प्रोग्राम चालूच आसा आनी सगळ्यांत जर चड आसा जाल्यार हे जे आमचे फोंडेचे लोक आसात फोंड्या भायले जे लोक आसा हे दानशूर आसात. अंदूच्या ह्या 36व्या गणेशोत्सव उत्सवाचो अध्यक्ष जावन आसा आनी ही जबाबदारी पार पडटना म्हाका खोस भोगता. हांव सगळ्या गणेश भक्तांक चवथीची परबी दिता. ह्या वर्साच्या आमची कार्यावळी जावन आसा आतां कालूच 6 दीस जाल्ले आसा. 6व्या दिसा वयलो पयलो कार्यक्रम फॅन्सी ड्रेस आनी नृत्य स्पर्धा हांगा घडोवन हाडिल्ली. बरोच प्रतिसाद आमकां लागलो. ताचे नंतर आयज तियात्र जातलो. फाल्यां काराओके सिंगींग सुरोकी मेहफील ही गायनाचे कार्यक्रम जातलो. ताजे नंतर 8 तारखेर महाप्रसाद जातलो हांगसर आनी सांजचो मान्यवरांचो गौरव आनी हुशार भुरग्यांचो गौरव जातलो. तशेंच बक्षीस वितरण समारंभ जातलो. आनी निमाणे दिसा म्हणजे 9 तारखेर गणपतीचे दिंडीच्या गाजवाजान विसर्जन जातलें. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कर्नाटक आनी वेस्ट बेंगाल वाठारांत कमी दाबाचो पटो तयार जाल्ल्यान ह्या सप्तकभर पावस हजेरी लायतलो असो अदमास आसा. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक गडगडा सयत व्हडल्या पावसाची शक्यताय आसा, जाका लागून 8 तारखेक येलो अलर्ट वाडोवन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयज रातचें उणें तापमान 25 डिग्रीच्या लागसार वचून राज्यांत थंड वारे घोळटले आनी वातावरण थंड उरतलें. जाल्यार IMDच्या अदमासा प्रमाण बुधवाराक कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस घालून घेतलो. 8 तारखे उपरांत पावसांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक दर्यादेगेर वाठारांत हवामान अशांत जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान गोवा महाराष्ट्र दर्यादेगेर वाठारांतल्या बोट मालकांक 9 आनी 10 तारखेक दर्यांत न देवपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या सप्तकांत व्हडलो पावस. 8 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. 6 आनी 7 वेर पावसाक जोगला आनी नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात. फाल्यांच्या चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 9 आनी 10 वेर बोट मालकांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसो.